आयच्या पयल्या वाचपांत मोइसेस सर्वेस्पराचें उत्तर पोरजे दिवन परदेसांत तावन परतून येवंक आनी जिवीत बदलूंक शिकोवन दिता. सर्वेस्परा, तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे समृद्धीच्या पुस्तकाचेर बरयलोल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगळ्या तुज्या देवाशी तूं परतून ये. पोरजा देवाचेर विसर घालता, पूण देव आपले पोरजेक सांडिना. आपल्या मोगान जियोंक देव तांकां उलो मारता आनी समूर्त सांबाळूंक उलो कोत्ता. समूर्त कठीण न्हय आनी अवघडूय न्हय म्हूण परगट्टा देवाचो उलो पोरजेक जालो. म्हज्या उतरां पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां. शुभ वर्तमानांत एक धर्मशास्त्री जेजू कोसाक लावंक जेजू सोशी येवन सगळ्याहून व्हडली आज्ञा खंयची काय म्हूण विचारता आनी सासणीक जिवीत जोडूंक आपलें मन उक्तें कोत्ता. तो धर्मशास्त्री म्हणटोच धर्माचे नेम आनी कायदे जाणा आसलोलो मनीस. जेजू ताचेच कडल्यान समृद्धींत कितें बरयलेलें आसा ते विशीं विचारता आनी तो धर्मशास्त्री जबाब दिता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. आनी जेजू ताची तुस्त करून समृद्धींत आसा तेंच पाळूंक सुचयता. देवाचो मोग अणभवून पेल्या सवें क्रिस्ती मोगा दयेचे गवाय जावंक आमकां एक आव्हान. दर एकल्याची गरज वेगवेगळी. दर एक भाव वो भयण जी आमकां भेटटा ती जावन आसात आमचो पेलो. आमी कोण परी पेल्याचे सेवेक आयती जावं येतात ते पेलो ह्या उतराच्या एका एका अक्षरा उदेशी आमी संदेश घेवया. पी पातयो. देवाचेर पातयेवन जियेतलो मनीस केन्नाच सांडना. एकामेकाचेर विस्वास ठेवन आमी जियेता तेन्ना आमचो भार उणो जायत वेता. देवाचेर पातयेवन ताचो मोग आमी करूंक पावता आनी होच मोग पेल्या सवें वांटूंक आमकां सोंपें जाता. पातयेतलो मनीस दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता. देवाचेर पातयेवन एकामेकाच्या विस्वासान जियोया. ही म्हणल्यार एकचार. देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचे सेवेक आयती आसूंक एकचार, एकवट, भावपण गरजेचें. एकचाराचें मन घेवन आमी जियेता तेन्ना एकामेकाच्यो गरजो वळखून घेवन तांकां आदार करूंक आमी पावता. एकचार आसा थंय सहभागेलीपण दिसून येता आनी एकामेकाच्या कश्टांत वांटेली जावन भार ल्हव करपाचें मन रचून येता. एकचाराचें मन रचून हाडुया. एल म्हणल्यार ल्हानविकाय. व्हडपणान जियेतलो मनीस देवाचेर विसर घालता आनी भाव भयणाच्या गरजांक आपले दोळे धांपता. ल्हानवीक आनी कालतो मनीस देवाचें उतर सांबाळटा, ताचो मोग कोत्ता आनी ल्हानविकायेन मनीसकुळाचे सेवेक आयतो आसता. ल्हानविकायेन जिवन देवा पेल्याचे सेवेक आयती रावया. ओ म्हणल्यार अर्पण. आमच्या बोळ्याचेर पातयेवन आमी फुडें गेल्यार आमी सांडटले, पूण देवाच्या हातान सगळें अर्पण आमी जियेल्यार ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी अशे तरेन मनशाच्या गरजांक पावूंक आमी पावतले. आमच्यान जाता ते प्रयत्न करून देवाच्या हातांत ओरपून आमचें जिवीत देवा पेल्याच्या मोगा पासत करचुया. तो देवान दिली सगळी देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाची देणी दुसऱ्या सवें वांटून उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.